नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकारी कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोंयकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णीकार तुमचे मुखार घेवन येता खबऱ्यो. आनी सद्याक जर गोंयांतली गाजिल्ली खबर आसत ती म्हणजे पयशे दिवन सरकारी नोकऱ्यो विकती घेवपाचे सगळी जी प्रकरणां आसात उघडकीर कायल्यात ती. आनी आज गौरांग परत ती आमची दिपश्री सावंत म्हणटा तिका फोंड्या पुलिसांनी अरेस्ट केली. सो एकंदर लोकां मदीं कितें भंय आसा? ना, लोकां मदीं म्हळ्यार लोकांनी पयशे दिल्ले आसा. पूण एक हें म्हळ्यार आतां कशें आसा, चलयां मुखार येतात, चली मुखार येता म्हणटा खंयचो रिजल्ट येता जावं कितें येता. आतां हे जॉब फॉर 10वेच्या रिजल्टाक चली फर्स्ट येतात, ताचे नंतर 12वेच्या रिजल्टाक चली फर्स्ट येतात. आतां हें जॉब फॉर स्कॅमाक आतां जर पळयलें जाल्यार 3 जाणां वयर जाल्ली आसा चलयां. एक पुजा नायक जाली, एक पुजा यादव जाली आनी आतां एक तिसरी आमची दिपश्री सावंत म्हणटा ती आहा. सो एक टोटल हे मोठे रॅकेट. आनी आतां सीएमान सांगले ते भशेन ह्या हातूंत भितर सखोल चवकशी करतलो म्हणला, पूण सखोल चवकशी जावपाक जाय. आतां पर्यंत जे येता आतां फकत प्रकरणां जातात. तुजी पुजा नायक आयली, ताची आतां दिपश्री आयली, मागीर तुगेली आतां धरली ती नवी काल धरली ती यादव आयली, आनी त्या भायर हांगा मडगांवां भितर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचो पराग रायकर आसा. अशें करून ही प्रकरणां आतां फास्ट ट्रॅक जावन हांगा खंय तरी एक. आज आमच्या सीएमान एक आव्हान केलां सगळे लोकांक की जे कोण अशे जर कोणी आमचे नागयिल्ले असले तांणी फुडें येवचे आनीक कंप्लेन दिवची, तांगेलें जें प्रोटेक्शन तांकां दिवपाक तें दितले अशें तरेन हें केल्लें आसा. बरोबर आसा. हें पयर एल्वीस गोमसानी मागिल्लें की कोण आसात ते थोडे भिवन रावतात, जांकां दिसता की आपले पयशे वतले, कारण हे पयशे कशें सांगिल्ले आसा कोणा मिनिस्टरा दिता जावं आनी कोणाक दिवपाक जाय तो तुमकां जॉब दितलो. सो ते लोक भितात एक सायडीच्यान. आनी दिवपी आसा तोय जो घेवपी आसा तितलो हें हातूंत घुसपल्लो आसा तो दिवपी बी आरोपीच अशें म्हणून वता. पूण तांकां प्रोटेक्शन दितकीर ते मुखार येतले. आनी दुसरें म्हणजे लजीक लागून रावतात थोडे. सो ते करनासतना सीएमान सांगलें ते एकदम बरो वेलकम स्टेप म्हणपाचो की तांकां आमी प्रोटेक्शन दितले. सो त्या हाका लागून ते मुखार येतले आनी ते कारण ही आतां व्याप्ती आसा ती फकत फोंडे किंवा डिचोली आनीक आमचे माशेल ह्याच भागा पुरती न्ही, किंवा काणकोण पराग रायकराची काणकोण केस जाल्या त्याच भागा पुरती न्ही. इवन मडगांवचे अश्यो केसीस आसात फकत ते पुलिसाक करून कंप्लेन जावंक ना. बरोबर. अशे कितलेशे म्हणजे कितल्योश्योच केसी आसतल्यो जांकां 15-20 लाख लोकांक नागयिल्ले घाल्ले आसा, खूब जाणांक टोपी घाल्ले आसा. आनी दुसरें म्हणजे हें गोवा गव्हर्मेंटा कडेन सीमीत ना. आतां जर ते यादवाची केस पयली जाल्यार ताणें रेल्वेक नोकरी लायता म्हणून सांगलें. म्हणजे हें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन हातूंत पाविल्लें आसा. सो हाजी एक डिटेल इन्क्वायरी आतां करपाक लागून म्हाका दिसता एक SIT टायप कितें केल्ली स्पेशल जॉब स्कॅमाची केल्ली जाल्यार बरें जातलें. सो हातूंतल्यान फास्ट ट्रॅकय जातलो आनीक बेगींतले बेगीन न्याय मेळपाक शकता. पूण हे आतां इतले एकदम एकच बरोबर इतली प्रकरणां उघडकीस येतात. सो ताजे फाटल्यान आनी कितें वेगळे हे बी आसता, कारण आनी खंयचे परत जेन्ना आमचे भुतानीचो प्रोजेक्ट हे करपाक लागून ते आमचे आंदोलन मुखार काडलें असता ते आरोप येतालो. सो तशें बी कितें जावपाक आसा काय म्हण आनी कितें मोठे हे आसता लक्ष कुशीन काडपाक लागून हे बारीक लागून अशें न्ही. कारण आज अमित पालेकरानूच हें केलां की बारीक हांकां टार्गेट करतात, मोठे जे माशे आसात ते कुशीनूच आसात. त्याच खातीर हांवें म्हणलें तें कशें एक स्पेशल टीम करची जॉब स्कॅम सोदपाक लागूनच. सो बारीक मोठे कितें आसा तें एकदम जातलें. आतां हो इश्यू जो आसा हो जरी आसलो जाल्यार कितलोय जरी जालो हो इश्यू जर कोणें मुखार हाडटा अशें म्हणून म्हणलें, आतां ऑपोजीट पार्टी म्हणटलेच हो इश्यू जो आसा जॉब स्कॅम हो जर जेन्ना मुखार येता तेन्ना नांव कोणाची पिड्ड्यार येता, सरकाराची पिड्ड्यार येता. सो हो इश्यू सरकार आपूण जावन मुखार हाडपाना, कित्याक स्वताक जावन कोण आपलें नांव पिड्ड्यार करून घेवपाना. सो हो इश्यू आसा तो हाका एक स्पेशल टीम करून हाजें इन्वेस्टिगेशन बेगींतले बेगीन करपाचें हें एक जाय. आनी हाजे फुडें अशें जावचें न्ही, हाजे फुडें अशी जॉब स्कॅमां जावची न्ही. हाजेर कितें तरी प्रोटेक्शन एक सरकारान उपाय काडपाक जाय. आनीक हातूंत भितर सीएमान म्हणलें की ते पुजा नायक जेन्ना प्रकरण उघडकीक आयलें आपणें पुलिसाक सांगलें म्हणून ती हातूंत भितर असले रॅकेटाक भितर आसा आनी आपणें सांगतकीर ते एक्शन जाली अशें तरेन स्टेटमेंट केल्लो आसा. ह्या खातीर पुलिसांनी मातशें प्रोएक्टीव जावपाक जाय. पुलिसान जेन्ना तांचे कडेन येता तेन्ना तांणी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करपाक जाय. पयरची एक नावेरीची केस, एक 10 जाण भुरग्याले विजा मारपाक लागून पयशे खाल्ले आसा, तांणी मडगांव पुलीस स्टेशनाक केस दिल्ली आसा. ती अजून पर्यंत म्हाका दिसता रजिस्टर्ड जाल्ली ना. ओके. म्हाका दिसता पोलंडाचो विजा मारपाक लागून ताचे कडल्यान जवळ जवळ 2 भुरग्यां कडल्यान 3.5 लाख कितें घेतिल्ले आसात. तांणी कंप्लेन येवन दिल्ली आसा. म्हाका दिसता कंप्लेन ही शेनवाराक काय आयताराक कितें तरी तांणी कंप्लेन लेटर पुलिसांक दिल्लें. ती अजून पर्यंत म्हाका दिसता DSR रजिस्टर्ड जालें ना. सो ह्यो केसी पयलीं जावन रजिस्टर हाजी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जावपाक जाय. सो हांगा मातशें तुका याद आसतली एक आमचे म्यानमाराक एकल्याक थंय कॅप्टीव दवरिल्लो, ताजे पयलीं अशीच त्यो केसी जावन ते
पुलिसांनी ती केस पयली सिरियसली घेवूं नाशिल्ली, ताजे फाटल्यान ताका ताणें कॉन्टॅक्ट करून मागीर ही केस फुडें फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट केलो. ताका एक्चुअली ताका व्हेल्लो म्हाका दिसता हाँगकाँग काय मलेशिया कामाक लागून. आनी ताका थंयच्यान जेन्ना एअरपोर्टार त्या एजंटान फेक एजंट म्हणटा ताणें कितें तरी पयशे घेतले ते हाजे, आनी ताका एक्चुअली व्हेलो म्यानमार. म्हणजे तो एकदम त्रासांक पडिल्लो, तो सामको म्हणजे ताका टेररिस्ट आनी ते हांणी धरून दवरिल्लो. आनी ताणें मागीर जेन्ना खंयच्यान ताका कोणालो मोबायल मेळ्ळो ताणें आपल्या फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट केलो. फॅमिली कॉन्टॅक्ट करून तरी आसतना म्हाका दिसता तो 4 ते 5 म्हयने थंय उरलो. आनी ताजे म्हणटा एक्सटर्नल अफेर्सान बी हें करून मागीर ते हाडपाक पावले. सो हें जॉब तुका जे कॅश फॉर जॉब जाल्यार हें जर करतलो, हाका स्पेशल टीम करून सीएमान एक स्पेशल टीम करून सरकाराचो हातूंत भितर कांय हात ना, हें कितें तें सगळें मुखार हाडपाक जाय. आनी जर कोण आसात तांकां त्या हातूंत भितर बेगींतले बेगीन एक शिक्षा म्हणटा ती जावपाक जाय. आनी एक सद्याक जर लक्षाक घेवपा सारकी गजाल म्हणजे उल्लेख करपा सारकी, पयर एकल्या हाणें आमच्या पुलीस कॉन्स्टेबलान सुसायड केल्ली. त्या हातूंत भितर ते सुसायडाचे एबेटमेंट म्हणून आनीक 2 लेडी पुलिसाक आनी एकल्याक हे केल्ले आसा, एक्यूज केल्ले आसात आनी ताची चवकशी सुरू जाल्ली आसा. सो एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार गोंयांतली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें ना हें जालेंच, पूण तरी मेंटल हेल्थूय बी हो गोंया खातीर प्रॉब्लेम आसा. आनी स्पेशली पुलीस क्षेत्राक भितर, पुलीस विभागा भितर ते काम करतात ते सामके हाजे टेन्शनाचे अंडर काम करतात, अशे तरेचें एक वातावरण दिसता. तुका म्हाका दिसता काही म्हयन्या पयलीं मडगांव पुलीस स्टेशनांतलो एक पुलीस कॉन्स्टेबल दिसता म्हाका, तो बिचोलेचो, तो असोच ना जाल्लो 2 दिसां खातीर. आपली स्कुटर ताणें एक कडेन दवरिल्ली, स्कुटरी भितर लेटर व्हरून दवरिल्लें आनी तो ना जाल्लो. आनी सोदाशोद जाली, मागीर तो ऑटोमॅटीक म्हणून तो परतो आयलो. पूण भितरली जर हें पळयलें जाल्यार ताकाय बी असोच हॅरेसमेंट जातालो. ताका खंयच्यान, पूण हांव म्हणना अशें कितें मडगांव पुलीस स्टेशनांतल्यान जातालो, पूण ताका तो मेंटल टॉर्चर जातालो म्हणून तो थंयच्यान विटून गेल्लो आनी मागीर ताचें मन घुंवलें आनी तो आयलो. अशें म्हणजे हें तुका ड्युटेर आसतना जाता हातूंत भितर. सो ताका लागून हें आमी कितें तरी करपाक जाय. पुलिसाचीच गरज आयल्या म्हणटकूच तुका उलयता हांव. एक आतां पयर जे आमचे हांगा आंदोलन जालें, वेलिंगकाराक, सुभाष वेलिंगकाराक अरेस्ट करपाक लागून आंदोलन लोक रस्त्याचेर आयले, ताजे फाटल्यान लोकांचेर केसीय घालपाक सुरू जाल्यो. हाजे पयलीं एक उदाहरण आयिल्लें की फ्रँकी गोम्स म्हणटा तो थंय हातूंक नाशिल्लोच, घटना स्थळाचेर नाशिल्लो, तरी आसा ताचेर केस घालून ताका एक्यूज म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर आपोवन व्हेलो. आनी त्या दिसा हे योगायोग म्हणजे फ्रँकेक मायना कुट्रे पुलिसांनी आनी एक केसी भितर अरेस्ट केल्लो आनी तो तातूंत भितर आशिल्लो, थंय आशिल्लो. आनीक हांगा दुसरें आज परत प्रतिमान आनीक हें कळ्ळें, स्विगीचो डिलिव्हरी करपी रोनाल्डो फेर्नांडीस म्हणटा ताका असोच आपोवन व्हरून ताजी स्कुटर काडून घेतल्या, ताजो मोबायल काडून घेतला. सो हें जर पळयलें जाल्यार हे आतां रस्तो आडायलो म्हणून तांचेर केसी घालपाक जायना आसल्यार न्ही, घालपाकूच जाय, कारण लोकांक त्रास जाला. आमचो नॅशनल हायवे आडायला. पूण आतां जे पुलिसाचे हे जातात, फुडले इन्व्हेस्टिगेशन जातात ते सारकें जाता काय अशें लोकांचे राग काडपाक लागून कितें लागून? प्रतिमान आरोप केल्लो आसा की त्या भुरग्याक आपयलो, ताका पुलीस स्टेशनार मारलो आनी ताचे कडेन शाबत उलयली, प्लस ताका परते परते आपयतात पुलीस स्टेशनार. आनीक त्या भायर ताजी गाडी जी वीथ पेपर आसा ती एटॅच केल्ली आसा, मोबायल काडून दवरिल्लो आसा. सो त्या भुरग्याच्या पोटाक आतां ताजें काम करपाचें कितें, तो स्विगीची डिलिव्हरी करता. सो ताका गाडी मेन, ताजो मोबायल मेन, कारण ताका डिलिव्हरी बुकींग जर करतलो, कोणाली ऑर्डर एक्सेप्ट करता जाल्यार तो ताजेर ताका मोबायलाचेर येता आनी ताका डिलिव्हरी करतलो जाल्यार गाडी जाय. सो 7 दीस जाले ताका सद्या पोटा पाण्याक कांय ना आनी तो गरीब भुरगो स्विगीची हें करता. सो ताका अशें हॅरेसमेंट करचो न्ही, हें प्रतिमाली मागणी आशिल्ली. आनी ताका कित्याक मारलो हें विचारपाक प्रतिमाच पुलीस स्टेशनार गेल्ले. पूण एकंदर जर स्थिती पळयली जाल्यार गोंयांतले पुलिसींग सामकें म्हणजे ज्या तरेन चलपाक जाय तशें जायना अशें तरेन दिसता. तुका हांव बेस्ट एग्जांपल दिता. गोंयचे पुलिसींग म्हाका दिसता 2 आठवडे जाले, आतां ह्या बुधवाराक 2 आठवडे जातले, आख्या एक घडणूक घडिल्ली, एटेम्प्ट टू किडनॅप, जो कुणाल रायकर. आज पर्यंत मडगांव पुलीस ती गाडी धरपाक शकल ना आनी ते जे 3 जाण आशिल्ले तांकांय धरपाक शकल ना. वयल्यान ते कुणालान जें नांव दिल्लें, जो ताका बावड्याक जाल्यार त्रास जालो, रुबेन वेर्णेकार, आनी ताणें आतां केस घाली ती वेगळी. पूण अशें मडगांव पुलिसांक कितले दीस लागतले हे किडनॅपरांक धरपाक?
अशी जर किडनॅपिंग आनी खरेंच जर किडनॅपिंग जाल्लें जाल्यार कितें करता आशिल्ले तुमी हो एक प्रश्न आसा. अशेंच न्ही मडगांव पुलीस एकूच केस सांग तुका. हाजी पयलीं योगेश शेटकार म्हणटा तो आसा, तो म्हाका दिसता तो 6 म्हयने मडगांव म्युन्सिपालिटीक टॉपिकान ताजी केस मडगांव म्युन्सिपालिटीन मडगांव पुलीस स्टेशनान दिल्ली. ती म्हाका दिसता आतां 4 काय 5 म्हयने जातले, म्हणजे जुनाक 15 तारखेक कितें केस दिल्ली. आतां आमी आसात नोव्हेंबराक आसात, अजून पर्यंत ती केसीचो तो तांकां मेळना. आनी पुलीस म्हणटात 3 हे केल्यात कितें आनी टीम्स केल्यात ताका धरपाक लागून. ताज्या अगेन्स्ट 2 लुकआउट नोटीस तरी आसतना एक मनीस तांकां मेळना, म्हणजे पुलिसाचो हो खरेंच प्रश्न पडटा. अशें एक हेंच न्ही, आख्या काही घर फोडपाचो प्रयत्न जाल्लो एक 2-3 म्हयने पयलीं. रातचो 5-6 घरां फोडपाचो प्रयत्न जाल्लो. त्या पुलिसांनी लोकांनी तांचे CCTV सगळी कितें आशिल्लें तें तांकां दिलें, पूण तेय अजून पर्यंत चोर मडगांव पुलिसाच्या हाताक मेळना. सो हाजे वयल्यान एक प्रश्न पडटा की पुलिसींग म्हणटा तें सद्या जाय तशें ना. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थापयतात. पण एक आमच्या चर्चेंतल्यान कळ्ळें की सद्याक थोडे जे इश्यू आसात ते पुलिसांनी गंभीरतायेन घेवपाक जाय. कारण मेन म्हणटात ते पुलीस जर सारके आसल्यार लोकांचो विश्वास उरतलो. पुलिसूच जर अशे केसीस आडून बसून जर केसीस सारक्यो तपासनात किंवा ताका चोराक किंवा जे कोण आसात तांकां धरपाक पावनात जाल्यार एक म्हणटा ते एक पयलें म्हणटा ते लोक भितले आनी दुसरें आनीक तातूंतल्यान दुसरें जावपाक शकता की पुलीस कांय करना, आमीच कितें तें करया म्हणून लोक कायदो हातांत घेवपाक शकतात. सो ह्या दोनूय गोश्टी जावची न्ही, हे खातीर पुलिसांनी प्रयत्न करपाक जाय, आपलो तपास फास्ट करपाक जाय. आनीक म्हजे कोतान गृहमंत्री ह्या नात्यान ह्या सगळ्याचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें आपलें लक्ष दवरपाक जाय. इतलें म्हाका तातूंत ही चर्चा हांगा भितर सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.